पहिली प्लेटून गोवा पोलीस नॉर्थ हांची श्री अल्वितो रॉड्रिक हायस्कूल आमोणा काणकोणचे पोलीस, फायर ब्रिगेड, होमगार्ड, शेतकी आणि सामाजीक मळावेल्या धरून 31 बरो वावर करपी वावुरप्यांचो सुवाळ्यात भोवमान जालो। तातूंत 7 पोलीस, फायर ब्रिगेडीचे 3, होमगार्ड्स 4, शेतकी मळावेले 3 आणि 14 समाज वावुरप्यांचो आस्पाव आसा। ही म्हज्या हातून प्रायोरिटी दिसता स्वच्छ भारत आणि नितळ गोय हो एक अत्यंत महत्वाचो प्रायोरिटीचो विषय। पण हांव इतलेंच सांगूंक सोदता की आमी फुडलो स्वातंत्र्य दिन मुक्ती दिन मनोवच्या पयलीं गोंय गार्बेज मुक्त कचरा मुक्त करपाचें सपन दवरून आयज ताची शपथ घेवया। गोंय सरकारान अनेक गजाली केल्या। कचरा महामंडळ निर्माण केला ज्याच्या माध्यमांतल्यान एक साळगांव प्लांट चालू आसा, 3 अन्य प्लांट येणाऱ्या काही दिसां भितर ताचेर कामां चालू जातली। आयजूच सकाळी पंचायतीचे ग्रांट वाडोवपाच्या फायलीचेर हांव सही करून आयला। स्वच्छ भारताक सगळ्या लोकांचे पंचायती म्युनिसिपालिटी सगळ्यांच्या मदतीची गरज आसा। 26 जानेवारी पर्यंत हाका लागणारे सगळे कायदे आमी फायनलायज केल्या, ते नोटिफाय जातले आणि 27 तारखे पासून ताजो नियम पाळपाक सुरवात जातली, दंडय जावपाक सुरू जातले। स्पेशल स्क्वॉड हाच्या खातीर आमी नेमतले। पण हांव सगळ्यात म्हत्वाची घोशणा आयज करूंक सोदता ती म्हणजे येत्या त्या गोंयच्या दिसा निमतान 30 मे रोजी ताज्या नंतर गोंयांत प्लास्टिकाचेर पूर्णपणे बंदी आसतली। ही कशा प्रकारची आसतले हाजो डिटेल येणाऱ्या दिसांनी कळटलो। वेल इन एडवान्स आमी हे इतल्याकूच सांगता की मागीर कोण ताजेर आपले आर्थीक संबंध जर आसत त्या पद्दतीन तांच्यांनी सरकाराक रिप्रेझेंट करून ही गजाल स्वताचे प्रश्न सोडून घेवं येता। 30 मेची तारीख मात्र याद दवरुया। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी।